कॉलेजींनी घुवळी वखदांचे व्यवहार जायनात। कोण ड्रग्स विकतात जाल्यार सांगात पुलिसांक। माहिती दिवप्यांचे नाव दवरतले गुप्त, मुख्यमंत्र्यान दिले उतर। पुलीस खात्यात जावपाची आसा 1300 पुलिसांची भरती। फुडल्या म्हयन्यात सरकार दितले जायरात, पिरायेची अट करतले सदळ। ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम करपाक मुख्यमंत्र्याची अनुकूलताय, पूण ताचेर चर्चा करपाची ताणें उक्तायली गरज। काणकोणचे रेप केशींतल्या रामचंद्रप्पाक धरलो पुलिशेन, बेंगळूरच्यान अटक करून हाडलो गोंयां। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। घुवळी वखदांचो विशय विधानसभेत बरोच गाजलो। शाळा आनी महाविद्यालयांनी घुवळी वखदां पावल्यात हो विशय चर्चेक आयिल्लो, पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्डान केल्ले आरोप भायर आयले। अशें आसत जाल्यार तूं कित्याक पुलीस कागाळ करिना, अशें ताणें रेजिनाल्डाक विचारले। पूण रेजिनाल्ड म्हणटा पुलिशेन कारवाय करपाक जाय। भाजपा आमदार फ्रांसीस सिल्वेरान हे विशीं प्रस्न केल्लो। सांत आंद्रे मतदारसंघात घुवळी वखदांचो वावर वाडला। भुरगे दोंगर, दर्यादेग आनी फ्लॅटांनी लिपून ड्रग्स घेतात। तांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी फ्रांसीस सिल्वेरान केल्ली। पुलिसांक म्हायती मेळ्ळे उपरांत हे भुरगे सुवातेवयल्यान फुज्जो काडटात। हे गजालीचेर ताणें अजाप उक्तायला। सिल्वेरा उलयतना रेजिनाल्डान मदीं तोंड घातलें। अंजून कार्लिसांतल्या एका हॉटेलात 70,000 रुपयांत एक टेबल लागता। थंय जायते ड्रग्स मेळटात अशें रेजिनाल्ड म्हणटा। पळयात। That there are drugs coming and there are college children coming to a place where in the hill he said एक फ्लॅटा येता एक दोंगर येता म्हणून तो उलयता। कॉलेजीनी म्हणू नका, तू परत सांग विड्रॉ कर म्हणून। बट परत सांग स्पीकर सर, स्पीकर सर ask him to withdraw. Expunge it otherwise. You expunge it. You complain. One second. तू कित्याक कंप्लेन करिना? तू कंप्लेन कर मरे। Sir, let me finish. तू कंप्लेन कर। मगे तुका कंप्लेन करपाक कळना। You are local representative. I have the right to speak, speaker sir. आदाला बाय सोता कंप्लेन करपा मुगे ड्यूटी नी पुलिस कित कोताय। And तू chief minister, I'm speaking in the house. He's asking me a complaint. I'm making it a speech in the house. He's asking me a complaint. Is it fair, speaker sir? You tell me. Give me a ruling. Come on. पुलिसांनी घुवळी वखदांच्यो आतामेरेन 2900 केशी नोंदयल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। वेर्णाच्या नार्कोटीक टेस्टिंग लॅबाचो दर्जो सुदारतलो अशेंय तो म्हणटा। लोकांनी भियेनासतना एंटी नार्कोटीक सेल आनी पुलिसांक हे विशीं माहिती दिवची अशें आव्हान ताणें केलां। ऑलरेडी आमच्या होम डिपार्टमेंटान ते अपग्रेडेशन ऑफ दॅट लॅबोरेटरी ऑलरेडी प्रपोजल मूव केला। म्हाका दिसता फुडल्या 6 म्हयन्या भितर आमी कदाचित अपग्रेडेशन करपाक शकतले। खंयच्याय सामान्य मनशाक सुद्दां कोणाचेर डावट आयलो की कोण तरी ड्रग्स विकता म्हणून आसत, खंयच्या हॉटेलान आसत, खंयच्या दोंगरार आसत, खंयच्या घरान आसत, तांच्यांनी कॉन्फिडेन्शियली आपलें नांव न सांगता डायरेक्टली दे कॅन एंटी नार्कोटीक सेला आमचो किंवा खंयच्याय PIक तांच्यांनी जरी इन्फॉर्म केले आसत जाल्यार हांव तुमकां सांगता 100% तांची रेट जातली। हांव चीफ मिनिस्टर म्हाका कंप्लेन कर म्हणटा, हावजान रेज करता आनी म्हाका तो कंप्लेन कर म्हणटा। आय डोंट नो, समथींग इज सिरियसली रॉंग विथ दिस गव्हर्मेंट, seriously wrong. You can't take it so lightly. This issue is not to be taken so lightly. When his own MLA, that means the guys who have shifted that side, are saying that he has phoned the police and police phones him. He says, tells him to take back the words. Michael Lobo says, I have not read it. Michael Lobo was shouting at rooftop, Curly's restaurant, ani gide, think drugs solta ek officer an naw घेतली. Even officers he started saying. Today I think because he's made minister, it's okay, he can't see all those things. But the fact remains that I want students also to be aware that they should not fall into this trap of drugs, even if government is taking it lightly. सचिवालयातल्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार। पुलीस खात्यातल्या 1300 जाग्यां खातीर सरकार फुडल्या म्हयन्यात जायरात दितले। पुलीस उणे पडटात, तांचो उणाव भरून काडपा खातीर पिरायेच्यो अटी मातश्यो सदळ करतले। मुख्यमंत्र्यान विधानसभेच्या पटलाचेर माहिती दिली। पुलिसांचे भरती खातीर मंजूर केल्ल्या जागेमदीं 1800 पुलीस उणे आसात। प्रश्नोत्तराच्या वराचेर मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली। मडगांव पुलीस स्थानकांतले आंकड्या विशीं कामतीन प्रश्न केल्लो। हे विशीं आपूण जतनाय घेतलो। मुख्यमंत्र्यान ताका आश्वासन दिलां। स्पीकर सर, हांव जस्ट हावजाक कळपा खातीर म्हणून सांगता, टोटल पुलीस सँक्शन स्ट्रेंथ जी आसा ही 10,271 आसा। एट प्रेझेंट आमच्या कडेन पुलीस जी आसा हे 8,135 आसा। म्हणजे जवळपास ना म्हटल्यार जाल्यार आमकां जवळपास 1,800 पुलीस हे शॉर्टेज आसा।
119 पुलीस ज्यांची ऑलरेडी रिटन एग्जाम जाल्या, कदाचित त्यांचो ह्या दिसांनी रिजल्ट जातलो आणि ते बेगिनात बेगीन रिज्यूमूय जातले ड्युटीचेर. 1300 पुलीस हे ऑलरेडी एडवर्टायज काडपाच्या पोस्टान आसा. हे फावटी हांवें ऑलरेडी सांगलां की देर शूड बी द एज रिलॅक्सेशन. जातालें कितें, 23 वर्सांचेरूच तांकां एज म्हटल्या उपरांत बरेचशे जाण शिकता आसतना पुलीस भरतीच जायनाशिल्ले. फाटले फावटी लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल 79 पोस्ट मागले, फक्त 35 मेळ्ळी. म्हणजे फुडें वयर लेडीज बसल्या, सगळीं जाणां आमची भुरगीं चली बसल्या म्हणून सांगता. जर गोंय सरकाराक लेडीज पुलीस कॉन्स्टेबल भरती करपाक जाय, लेडीज PSI भरती करपाक जाय आसत, मागता तितकें मेळना. ताज्या खातीर फाटल्या सरकारान म्हणजे ताचे क्रायटेरिया जो आशिल्लो हो क्रायटेरियाय बी रिलॅक्स केलो. 1300 पोस्टाची एडवर्टायजमेंट कदाचित फुडल्या म्हयन्यान येतली आणि जेणे करून ती एज थोडोसो रिलॅक्स करून येतली. कारण भितरले 1300 भरचे म्हणजे आमकां सँक्शन स्ट्रेंथ जर आमची सगळी मेळ्ळी जाल्यार डेफिनेटली जितके पुलीस आमकां घालपाक जाय ते त्या पुलीस स्टेशनाचेर आमी घालपाक शकतले. अदरवायज हो प्रॉब्लेम जो आसा हो प्रॉब्लेम सदोदीत उरतलो. आमी जाता तितके बेगीन रिक्रुटमेंट करता. परवरीच्यान आमचो खबराकार ग्लेन कोश्ता आणि व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. कोर्टांतल्यान पळून गेल्ल्या रामचंद्रप्पा येल्लप्पाक गोंय पुलिशेन बंगळुरूच्यान अटक केल्या. बलात्काराचे केशीत दुबावीत आशिल्ल्या येल्लप्पान 28 जूनाक पुलिशेचे तावडेंतल्यान सुटून फुज्ज्यो काडिल्ल्यो. मंगळारा ताका पुलिशेन गोंयां हाडलो. रामचंद्रप्पाक 28 जूनाक मडगांवच्या सत्र न्यायालयात सुनावणेक हाडिल्लो. त्या वेळार तो संडासांतल्यान पळून गेल्लो. 2018च्या डिसेंबर म्हयन्यांत काणकोणा एके ब्रिटीश बायलेचेर जाल्ल्या बलात्काराचे केशीत ताका दुबावीत म्हणून ताब्यात घेतला. आमकां हालीं इन्फॉर्मेशन येयलें की तो समवेर इन बेंगलोर तामिळनाडू बॉर्डर थिंगासर भोंवता म्हणून. सो अकॉर्डिंगली दॅट इन्फॉर्मेशन वॉज डेवलप्ड एंड डे फॉर येस्टरडे टीम लेड बाय तुषार लोटलेकर, PSI सागर आणि दोग जाण स्टाफ आमचे बेंगलोर गेले. बेंगलोर वचून तेणी इन्फॉर्मेशन आहलें पळय तें आनी फर्दर डेवलप केलें आनी आमकां गमलें कितें की तो थिंगासर शेतान काम करता म्हणून, कितें तरी ट्रॅक्टर चलयता म्हणून. देन दॅट इन्फॉर्मेशन वॉज डेवलप्ड बाय गोईंग टू दॅट विलेज. आनी त्या विलेजीन वयता आमकां गमलें, नेम ऑफ द विलेज इज बेगाली विलेज, की तो खरेंच थिंगासर आसा म्हणून. तो मोटरसायकलीचेर आहलो आनी आमच्या पुलिसीक एक्चुली ताणें ओवरटेक करून गेलो तो आनी आमच्या पुलिसान ताका आयडेंटिफाय केलो वयता आसतना हो पळय रमाचंद्रन गेलो म्हणून. सो वी अगेन ओवरटूक हिम. ही अगेन ओवरटूक द पुलीस व्हेकल एंड फॉर सम रिजन ही बिकेम सस्पिशियस एंड ही स्टॉप्ड ऑन द रोड. ही स्टॉप्ड ऑन द रोड एंड आमची पुलीस प्रायवेट व्हेकलान आहले ते थिंगा पावतच रावले आनी ताका पळोवन तो सडनली ताणें स्टार्ट मारलो आनी वचपाचे प्रयत्न केले. तेन्ना तुषारान तेजी उडी मारली आनी ताका ट्रस्ट धरलो. बलात्काराचे केशींतल्या ह्या दुबाविताक धरतना मोटरसायकलीचो सायलेन्सर लागून एका पुलीस अधिकाऱ्याक दुखापत जाल्या. दुबाविताक धरिल्ल्यान बायलांचो एकवटची निमंत्रक आवडा विहेगशान पुलिसांची तोखणाय केल्या. I want to congratulate the Bangalore police because I have learned that the victim whom I was helping, the British victim whom I was helping, the perpetrator, the accused has been caught in Bangalore. Our police are gone to collect him. So I'm congratulating the Bangalore police for helping our police to get him back, because by doing that they have saved a lot of our Indian women from being abused, lot of our Indians being cheated, because he's also a habitual offender. पणजेच्या एका मनशान फेसबुकार घाल्ल्या पोस्टा आड बायलांचो एकवटची निमंत्रक आवडा विहेगशान पुलिशेंत कागाळ केल्या. बायलांच्या प्रश्नांचे सरकाराक खरेंच पडून गेल्लें आसत जाल्यार सरकारान असल्या गजालींची स्वता जावन दखल घेवपाक जाय अशें तिचें म्हणणें. But for me, what he has said is the most insolent thing about women, the most dirty thing about women. He's glorifying rape. He's telling men to go and rape BJP women. I mean, whether they are BJP women or they are any women, any party women, they are women. And no one can talk about rape in this cheap and low manner. There should be a watch on the posts made by several people, and the government should take suo motu cognizance of this if the government is committed to the issues related to women. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम.
विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. बुधवारा सुमुलाच्या सर वेवस्थापकाकडेन उलयतलो. तो मेरेन गोंयच्या शेतकारांचे दूध घेयात अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सुमुलाच्या अधिकाऱ्यांक दिल्या. सुमुलान दूध घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान सुमार 70 शेतकारांनी सोमारा पर्वरे रस्त्यार दूध रोखोवन निशेध उक्तावपाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्र्यान मंगळारा बसका घेतली. गायींक एंटीबायोटिक्स दितात. एखाद वेळ ताका लागून दुधाचेर परिणाम जाला आसूं येता. हें दूध पिवपा योग्य नाशिल्ल्यान तें न्हयकारिल्लें अशें सुमुलाच्या गोंय विभाग उपवेवस्थापकान सांगलें. तो मंगळारा मुख्यमंत्र्याक वचून मेळ्ळो. सुमुलाच्या सरवेवस्थापका कडेन बुधवारा उलोवणी जावपाची आसात. तो मेरेन दूध घेयात अशें आपूण सुमुलाक सांगिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान मिडियाक सांगलें. गोंयच्या शेतकारांचें दूध घेवपी सुमूल कंपनीन सुमार 4000 लिटर दूध न्हयकारिल्ल्यान सोमारा दिवचल आनी साळांतल्या 70 शेतकारांनी निशेध म्हण पर्वर येवन दुधाचे कॅन रस्त्यार रिते केल्ले. सुमुलाची मिटींग जाल्ली ऑलरेडी. हांवें तांकां सांगलां आसा तो पयलीं प्रोसेस सगळो चालू दवरा. एंटीबायोटीक कितें तरी दुधान तांकां मेळ्ळें जे ऑलरेडी मॉस्टेटिसा खातीर ते एंटीबायोटीक घेता ते एकदां दुधान येता. ताका सांगलां हांवें डिस्टर्ब करूं नाका. तांचो फाल्यां जनरल मॅनेजर तांचो फाल्यां येता. ओके, एट प्रेझेंट खंयच्याच फार्मराक डिस्टर्ब करचे ना. ते कंटिन्यू मिल्क घेतले. Yes, quality was not up to the mark. Again, we have sent that sample to external laboratory and all the different laboratories also. It will be given, communicated to the farmers also. See, generally what happens, this is the breeding season, no? Monsoon. So cows are giving birth to calves. They are given some medicines. They develop mastitis. So some antibiotic injections are given to the cattle. So that medicine traces that sometimes comes into the milk. So this is generally done 6 monthly only. As per FSI, it was done 6 monthly. Now the rules are amended and we are looking into that matter and we are working out how to perform these all tests. परवरीच्यान आमचा व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. आमदारांक जाय जाल्यार ट्रॅफिक सेंटिनल येवजणेचेर उलोवपाक तयार आसा. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. येवजण चलतली ह्या मताचेर तो ठाम आसा. हे येवजणे खाला आतां मेरेन 7387 जाणांची नोंद जाल्या अशें ताणें सांगलें. येरादारी नेम मोडप्यांचेर नदर दवरपा खातीर पारेकार म्हणून नागरिकांचीच नेमणूक केल्ली. ट्रॅफिक पुलिसेच्या ॲपाचेर तांकां नोंदणी करची पडटाली. तशेंच तांणी धाडिल्ल्या फोटवांचेर तांकां इनामय मेळटा. ह्या आदी लोकांनी हे येवजणेक भरपूर विरोध केल्लो. ते वेळार आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान येवजणेचो नियाळ घेवपाचें आश्वासन दिल्लें. आमी ताचेर डिस्कशन करता म्हटलें न्ही, सो दॅट हो विशय हांगा सोंपपाक काय हरकत. एश्युरन्स दिला बट ताचेर अजून पूर्ण हें जावंक ना. हांव परत एकदां ताचेर विचार करता आनी त्या उपरांत सांगता. माननीय सभासद, तुमकां सांगपाक सोदता की ते ट्रॅफिक सेंटिनल्स आसा हांची नांवां आमकां ओपन करपाची ना. ती जर केली आसत कदाचित जाल्यार फाल्यां सकाळीं ताच्या फाटल्यान लागपाक शकता. ताच्या खातीर ताच्यांनी नांवां सुद्दां जी आसा ती पब्लीश करपाची ना. त्या स्किमीचो तसो नियम आसा. प्रस्नोत्तराच्या वरा वेळार विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. म्हाका हितून एकूच गमपाक जाय, जेन्ना गेले फावटी हावसान अशें हेजेर चर्चा जाल्ली, ही सेंटिनल स्कीम आन्सर एज पर सायक्लोस्टार स्कीम जी आसा ही चालू आसा आनी ती चालू उरतली. तिच्या जस्ट तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जाल्यार सांगता हांव. आतां पर्यंत ह्या सेंटिनल स्किमीच्या अंतर्गत जवळपास 7387 सिटीजन हॅव एनरोल्ड फॉर द ट्रॅफिक सेंटिनल स्कीम. हाच्या खातीर आतां पर्यंत तेंच्यांनी एनरोल केल्ले आसा. आनी हें सगळें जाल्या उपरांत म्हणजे तांची जी एमावंट तांकां दिवपाची आसा, ओके, तीच पेंडींग आसा. आनी ऑलरेडी आमी जवळपास 37,81,000 रुपीज हॅज ऑलरेडी रिवार्डेड फॉर द 165 ट्रॅफिक सेंटिनल्स. ओके, अँड 29,27,000 हे 101 जाणांक आमी दिवपाचे आसा. विधानसभेंतल्यान आमचो खबराकार ग्लेन कॉस्टा आनी व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. CZMP मॅपांची म्हायती दिवपा खातीर तालुका पावंड्यावेली मोहीम घेवपाचे पर्यावरण विभागान थारायला. 19 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन पेडण्या सावन मुरगांव मेरेन ही मोहीम चलयतले. ह्यो येवजण्यो चुकीच्यो आसात. येवजण्यो करपाची प्रक्रियाय सारकी ना अशें दर्यादेग वाठारांतल्या लोकांचें म्हणणें. NCSMच्या संदर्भात दर्यादेग वाठारांतले लोक एकठांय आयल्यात. तांचो CZMPच्या सादरीकरणाक विरोध आसा. आदी थळाव्या लोकां कडल्यान म्हायती मेळ्यात आनी मागीरूच CZMP तयार करात अशें तांचें म्हणणें.
हे प्लॅन कम्प्लिटली रॉंग आसात. गांवची नांवां नात, सर्वे डिटेल्स नात, फिशींग एरियाज कांय दाखयले ना. हो प्लॅन आमकां प्रेजेंट केल्लो नाका. तुमी लोकांची मोकरी केल्ली नाका. आमकां जाय की हे सगळे प्रेजेंटेशन्स कॅन्सल करचे. तुमी गांवांत येयात, पंचायती थ्रू येयात आनी गांवचो लोक तुमकां परफेक्ट प्लॅन करून दितलो. सिटीझन फॉर कोस्टल कम्युनिटीचे म्हणणे हो प्लॅन काळाभायरो झाला. थळाव्यांची मतां घेतले बगर तो तयार केला. अपडेट केले बगर अशे तरेचे प्लॅनांचे सादरीकरण करपात कांयच अर्थ ना अशें तांचें म्हणणें. सरकार नवो CZMP प्लॅन तयार करिना जाल्यार मुळावे हक्क शाबूत दवरपा खातीर संविधानात्मक तरतुदींचो आदार घेतले अशी तांणी शिटकावणी दिल्या. आमचे आयलँड इट्स अ व्हेरी फ्रेजायल आयलँड. सगळे इंटर कोस्टल पळय एरिया आहा ती सगळी इंटरटायडल एरिया. तेका फिशींग एरिया म्हणून दाखोवंक जाय, ती दाखोवंक ना. ऑल्सो इज अ ब्रिडींग ग्राउंड फॉर क्रोकोडायल. That habitat is not shown. It's a bird nesting ground, some areas, that is not shown. म्हणून कितें गोरा म्हणलेली कांय दाखोवंक ना. ओन्ली लायक इट इज लायक अ ब्लँक थिंग, नथींग इज दे. इवन नांव ना म्हणल्यार आनी हेचेर तुज्यान अदमास काडी येता. हितून कितली तयारी गेल्या ह्या ड्राफ्ट प्लॅन करपाक. आमी आमचे सरकाराक त्या नोटिसान हाडलां. आमी एनवायरमेंट मिनिस्टराकूय मेळ्ळ्या आनी तेणेंच आमकां सांगलां की तेंचे कडेन सारकी डेटा ना म्हूण. थिंगा लोकांची घरां दाखयल्ली ना. तेणी 71 सर्वे प्लॅन यूज करून ओन्ली अप टू 71 कितें कन्स्ट्रक्शन आहा तें दाखयलां. आनी ते म्हणटा तेंचे कडेन डेटा आफ्टर 71 डेटा ना म्हूण. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. सत्तेत असताना आम्ही कितें तरी करून दाखयले अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. तांणी फुडाकार घेवन चालीक लायिल्ल्यो गजाली अजूनय जाग्यार पडपाच्यो आसात आनी त्यो पुराय जातकीर ताचे श्रय ते घेतले अशें ताचें म्हणणें. पूण ह्यो गजाली जाग्यार पडना जाल्यार सरकारा कडेन झगडटले अशेंय विजय म्हणटा. दक्षिण गोंय नियोजन आणि उदरगत प्राधिकरणाचे अध्यक्ष रेणुका दास सिल्वान सोमारा आपल्या पदाचो राजीनामो दिलो. ह्या वेळार विजय उलयतालो. आमी पावरान पावून आमी जें कितें करूंक आमी फुडें सरले. टू सम एक्सटेंट वी हॅव डन इट. To a large extent, we have put things in a pipeline, which are going to fructify now. So I want to claim credit for those things which are going to fructify. And if, because I am going to claim credit, they are being killed or they are being put in court, then I will fight to see that those things are achieved. It was a humbling experience to work with dynamic leader Shri Vijay Sardesai, and I have tendered my resignation today from this prestigious post. I hope to have served with integrity and dedication which was entrusted upon me by our dynamic leaders, Shri Vijay Sardesai especially, and we thank him for his unconditional support. We are also grateful to our late CM, Shri Manohar Parrikar, for his confidence he had always shown in us. मडगावच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. घेऊया आणीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. वास्को शारात साथीचो रोग पातळ्ळा. तशेंच रस्त्यांचे अवतिकायेचेर कोणाचेच लक्ष ना. पेड्ड्यार जाल्ले रस्ते मरणाचे सापळे जायत चल्ल्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो गोंय मुखेली जुजे फिलिप डिसोजान म्हळां, सप्तका भितर रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां पुरयनात जाल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देवपाची शिटकावणी ताणें दिल्या. वास्को घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत जुजे फिलिप डिसोजा डेंगी, मलेरिया आणि हेर साथीच्या रोगांचेर उलयलो. पावसाळा पयलींची कामां करपाक मुरगांव पालिकेक अपेस आयिल्ल्यान साथीचे रोग वाडल्यात अशें ताचें म्हणणें. हांव सदांच रिक्वेस्ट करतालो हे लोकल जे PWD जो मिनिस्टरांक हो PWD ऑथॉरिटीक जे हे रस्ते आहा हे रस्त्याचे जे पोटफूल पडल्या हे बिफोर सप्ताक हे तुमी पोटफूल काडा म्हणून. आणि हे म्हणटा ते इम्पॉर्टंट सारखे लायक बिफोर 5 दीस सप्तका पयले जरी हे तुमी पोटफूल काडना जाल्यार हांव सगळे लोकांक घेवन हांव रस्त्यार येतलो आनी हेजेर हांव वतलो. कित्याक इम्पॉर्टंट म्हणटा तें कितें कोणाकूय कितें जालें म्हणटो कावच घडलो म्हणटो ते भाशेन तेन्ना तुमी पोटफूल काडूं वचनाका. हांव मागता जाणा रस्त्यार उदक भरलें म्हणटकूच तें कांयच कळना. ताका लागून इट्स इम्पॉर्टंट सारकें हे रस्त्याचे जे फोंड पडल्या
ते काडपाचे वो लेवल करपाचे ही सारकी गरज. हेतून आयज म्हणटा ते वॅक्टोबॉर्न डिजीज लायक मलेरिया, डेंगू आयज हो वास्टू भरपूर जाला. हांव पयर काल हॉस्पिटलान हेल्थ सेंटरान गेल्लो चिकालीम. थिंगा एवरी डे म्हणटा ते दोन 5 केस ह्यो रेजिस्टर जाताय दिसाक. 5 ते 6 केसी थिंगा रेजिस्टर जाता. हांव कितें म्हणटा आयज हे सगळे लोकल बॉडीन लायक हेल्थान हे आयज तर काम सारकें करूंक ना म्हणून आयज ह्यो केस्यो हे भाशेन रजिस्टर जाता. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. गोंयांत सांस्कृतीक पर्यटन बरे तरेन चलपाक शकता. गोंयांत येतल्या पर्यटकांक गोंयचे सांस्कृतीक दायजाची वळख तातूंतल्यान घडोव येता अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. कला अकादमीन 50व्या वर्सात पावल घाला. 50 वर्सां आदीं गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान ताची बुनयाद घाल्ली. आज ही वास्तू सगळे तरेच्यो कला शिकपाची पुराय आशिया खंडांतली एकावडी सुवात जावन रावल्या अशें प्रमोद सावंतान फुडें म्हळें. कला अकादमीत सोमाराक खाशेलो सुवाळो घडोवन हाडलो. ताच्या उक्तावणांत तो उलयतालो. भांगराळ्या वर्सा निमतान वर्सभर विविध कार्यावळी गोंयभर जातल्यो अशें कला मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें. भाऊसाहेबान 50 वर्सां पयलीं सुरू केल्ली ही संस्था हांवें म्हणटालो 1860 हाज्या अंडर रजिस्टर्ड केल्ली ही सोसायटी. भाऊसाहेबांची संकल्पना गोंय हे कलाकारांची भूमी आनी हातूंतल्यान कलाकार घडत रावचे. खरोखरूच तांच्या स्वप्नाच्या प्रमाणे कितलेशेच कलाकार ह्या कला अकादमींतल्यान घडत गेले, आयजूय घडत आसा, फुडें घडत वयतले. पुराय भारत देशात कलेक इतलें म्हत्व दिवपी हे गोंय हें एकमेव राज्य आसा. आनी आमी कल्चरल टुरिजम जर प्रमोट केलें, आयदर नॉर्थ आनी सावथ अशी वेगवेगळी 2 सेंटरां घेवन केले आसत, सांजच्या दिसाक 2 वरांचो 3 वरांचो, जाल्यार बऱ्या रितीन तो प्रमोट जावंक शकता. गोंयांत येयल्लो प्रत्येक ट्युरिस्ट नक्कीच ते एंटरटेनमेंट प्रोग्राम म्हणा किंवा सांस्कृतीक प्रोग्राम, गोंयची संस्कृती किंवा गोंयचो सांस्कृतीक प्रोग्राम हो डेफिनेटली पळोवपाक हो येवपाक शकता. आमच्या राज्याचे जर नाव जर मुखार जर वतले जाल्यार दोनूच अशी माध्यम आसात. एक म्हणल्यार कला आणि दुसरे म्हणल्यार खेळ. आणि त्या दृष्टिकोनातून आमचे सरकार आज गवडो करीत आसा. कला अकादमीच्या वेगळ्या वेगळ्या अकॅडमिक्सा भितर आमी पावलां मारिल्ले आसा. संगीत क्षेत्रांत त्याचबरोबर नृत्य सुद्धा अकादमी जावची, गुरुकुल पद्धतीन जावची. त्याचबरोबर आमचे फोक जो आसा त्या पद्धतीन सुद्धा गुरुपद्धत जावची असो आमचो एक मानस आसा. आणि त्या संदर्भात आमी आज पावलां मारीत आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. हळदीपूरच्या वामनाश्रम स्वामीन दिवचल वरगांवच्या चामुंडेश्वरी देवस्थानाक सोमारा भेट दिली. हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी स्वामीचे आशीर्वाद घेतले. स्वामीन देवळात वचून देवीची आरती केली. देवळाचो अध्यक्ष तुषार टोपलेन स्वामीचे भेटीविशीं माहिती दिली. संस्थान शांताश्रम मठाधिपती आणि वैश्य समाजाचे गुरु परमपूज्य श्री श्री वामनाश्रम स्वामीजींची आज वरगाव हांगातल्या जे 5 वर्षांचे पूर्ण केलेले असे प्राचीन श्री चामुंडेश्वरी मंदिराक आज भेट दिवन सदिच्छा भेट दिवन स्वामीजी जगदंबा चामुंडेश्वरीची महापूजा केली आणि त्यानंतर उपस्थित भक्तगणांक फलमंत्राक्षता दिली आणि आशीर्वाचन केले. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.